नथुराम गोडसेचेर आधारित पुस्तक प्रकाशन सुवाळो रद्द करचो नाजाल्यार सत्याग्रह करपाची शिटकावणी गोवा फॉरवर्डान दिल्या। पुस्तकाचे प्रकाशन मडगांव रवींद्र भवनात शेनवारा गांधीक नथुरामान मारिल्ले दिसा दवरला। सुवाळ्याक रवींद्र भवनाचो अध्यक्ष दामू नाईक मुखेल सोयरो। निमंत्रण पत्रिके प्रमाण तोच पुस्तकाचे विमोचन करतलो। हे पयलीं रवींद्र भवनात नथुराम गोडसेचेर नाटक दवरिल्ले। पयले फावट करता ती चूक, दुसरे फावट तो गुन्यांव म्हूण विजय उलयलो। दामू म्हणटा ताचो खंय कसलोच संबंध ना। विमोचनाक वचप काय ना तेवूय खंय तो थारायतलो। 30 जानेवारी महात्मा गांधीचो मरणाचो दीस म्हणून लोक जाणा। सो इट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन। त्या दिसा फातोर्डा मतदारसंघान रवींद्र भवनान नथुराम गोडसेचेर एक पुस्तक ताची ऑफिशियल रिलीज जाता अशें म्हणून हें इन्विटेशन आयिल्लें आसा। गांधीक सकयल उडोवपाचें एक प्रयत्न हो सेकंड टायम जाल्ले आहा। पयलें एक चूक जाली म्हणून येता अशें, दुसरें जेन्ना जाता ताजेर एक कितें तरी इंटेंशन आसा अशें क्लियर कट दिश्टी पडटा। म्हाका दिसता हें एंटी नॅशनल जें कितें जाता तें घेवचो घेना जाल्यार आमी त्या दिसा थंय नॉन वायलंट पिसफूल सत्याग्रह करचो पडटलो। रवींद्र भवनाच्या गेटीचेर येवन जे कोण गांधीक मानतात लोकांनी येवन बसचें पडटलें। जाल्यार तुमी गाडी आमचेर चडया आनी मागीर भितर वचप अशें करचें पडटलें। दामू म्हणटा ताचो खंय कसलोच संबंध ना। रवींद्र भवन किंवा सरकार म्हणून ह्या विशयाचेर कांयच देणें घेणें ना। श्री अनूप सरदेसाय म्हणटा ह्या व्यक्तीन हें पुस्तक बरयल्लें आसा। ताणें तें ऑफिशियली बूक केलां, पयशे फारीक केल्यात भरल्यात आनी ताचें प्रकाशन सोहळो करता। तातूंत भितर म्हजें नांव घालप आनी तें ओडप हें फक्त कॉन्ट्रावर्सी करपाक, वाद करपाक आनी पब्लिसिटी घेवपाक, हातूंत भितर संबंदच म्हजो येना। आतां ह्या फंक्शनाक भितर हांवें आसचें वचचें काय ना हें हांव ठरयतलों। तें म्हजें व्यक्तिगत मत आसा आनी तें समजा म्हाका गांधीजीचो मान आनी हें सगळें दवरून वचप ना काय हें तें ठरोवपाक जाय। हांवें तें जालो म्हजो विशय। प्रुडंटा खातीर दत्तराज नायक आनी तुकाराम मराठे। कांय म्हयन्या भितर सगळ्या पुलीस स्टेशनांनी बायलांच्यो कागाळी घेवंक बायल पुलिसांचो डेस्क आसतलो। मुख्यमंत्री पार्सेकार ही गजाल उलयला। पुलीस स्टेशनांनी 300 बायल पुलीस अधिकारी घालपाक सरकारान प्रक्रिया सुरू केल्या। 79 बायलो PSI आनी 221 पुलीस कॉन्स्टेबल भरती करपाची प्रक्रिया खंय सुरू जाल्या। पेडणे पुलीस स्टेशनाचे नव्या बिल्डिंगेचे उक्तावण करतना तो उलयलो। केरी तेरेखोल नवे कोस्टल पुलीस स्टेशनय उगडला। जायत्या फावटी पुलीस स्टेशनांनी महिलांचेर अपशब्द वापरले अशें आयकूंक येता तेन्ना दुख्ख जाता आनी म्हणून आमी सगळ्या पुलीस स्टेशनांक महिला ऑफिसर दिवपा खातीर आमी महिला सब इन्स्पेक्टर्स भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्ली आसा। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ रिक्रुटींग 79 महिला PSI आणि 221 नंबर ऑफ पुलीस कॉन्स्टेबल्स, लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल। 300 जण महिला कॉन्स्टेबल आणि महिला PSI भरपाची प्रक्रिया चालू आसा। दुसरे वटेन गोयचे 7वें दर्यादेग पुलीस स्टेशन केरी तेरेखोल सुरू जाले। DGP TN मोहनान उक्तावण केले। मुख्यमंत्री पार्सेकार येवपाचो आशिल्लो। तेरेखोल न्हंयचो गाळ उसपप चल्ला। जाप विचारूंक म्हूण लोक मुख्यमंत्र्याक राविल्ले, मात मुख्यमंत्री आयलोच ना। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। काणकोणा रुबी रेसिडेन्सी दुर्घटनेन मोडिल्ल्या बिल्डिंगेच्या सायडीच्या बिल्डिंगांनी खंय चोर या काम चलता। आम आदमी पार्टीन बोवाळ सुरू केला। बिल्डिंगेचे डेब्रीज काडपाच्या नांवान काम चल्ला म्हूण आपाचो आरोप। उपजिल्लोधिकारी, मामलेदार आनी अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्याकूय कळोवन जाले, मात काम बंद करपाक कोणूच फुडें सरना म्हूण आप सांगता। बिल्डरा फाटल्यान सरकार आसा म्हूण आपाक दुबाव। रुबीचो डायरेक्टर प्रदीप सिंग बिरिंग ताणें कोर्टान एप्लिकेशन दिल्लें की आपल्या कामाची परमिशन दिवचें आनी ती परमिशन जातकीर ते एप्लिकेशनाच्या बेसिसाचेर कोर्टान स्टे मागपा खातीर काणकोण पुलीस स्टेशनाक ते धाडलें। सो काणकोण पुलीस स्टेशनान ती केस क्रायम ब्रांचान आसली कारणान ते क्रायम ब्रांचाक फॉरवर्ड केला आनी ताजेर अजून स्टे क्रायम ब्रांचान दिवना। तरी आसतना ते डेब्रीज काडपाचें काम आनी हें काम गेले 3-4 दिवस चालू आसा। तो डेब्रीज जो आसा तो खंयचे तरी दुर्घटनेक रिलेटेड आसा। बेश्टी आपली प्रॉपर्टी क्लीन करप तातूंत कांय हरकत ना, पण हो डेब्रीज जावं जी एरिया आसा ती खंय तरी एक क्रायमान रिलेटेड आसा। तो क्रायमाची जो पर्यंत NOC मेळना तो पर्यंत थंय खंयचेंच काम जावचें न्ही अशें
कोणाकय सामान्य मनशाक सुद्दां कळटलें. आज सकाळी तें काम चालू आसा तें पळोवन हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन करपाचो प्रयत्न केलो. डेप्युटी कलेक्टराचो फोन कंप्लिटली ऑफ आशिल्लो. ताच्या नंतर हांवें फ्लायिंग स्क्वॉडाचे कलेक्टराचो जो कंट्रोल रूम आसा ताका फोन केलो. एडिशनल कलेक्टर पंचवाडकर हाका फोन केलो आनी तांकां इन्फॉर्म केल्लें. काणकोणच्या मामलेदाराकय इन्फॉर्म केल्लें, पूण तें काम तशेंच चालू उरलें. तें कोणी बंद करपाची हें करूं ना. हाजे वयल्यान अशें दिसता की गव्हर्मेंट मशिनरी सुद्दां खंय तरी हे जे व्हडले व्हडले लोक आसा तांच्या हाज्या खातीर काम करता. म्हणजे जे सामान्यांतले सामान्य मनीस 30 जाण मरून गेले तातूंत 2-3 जाण जे लोकल आशिल्ले तांचे आज आमकां कांयच हें उरलें ना. घेऊया एक विराम.